खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबारदाचो गूण परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कायज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिघा प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची रया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बाग्योन जुजे तिच्या पती बाग्योन जुजे बाग्योन तो धर्मदुतान सर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुगंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, क्रायस्त आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या संवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार कागूळ दिन सर पाकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावतली पोती आनी महिमा तुजी सासणां सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेयताय आनी राजवडकी चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची तकलीफ कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची तकलीफ कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हो जण आसा जिव जेजू. ह्या संवसारान येवन ताणें देवाचें उतर परगटलें. आमकांय देवाचें उतर वाचून तें परगटूंक आमकां आयज तवलो करता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पितोर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसात. आमी दोळे धांपया. जेजूक एकवटोन वो वेळ सारया. जितले आमी ताच्या एकवटान रावता तितलें तो आमचे भितर आसा तितलें आपणाचेर घेवन आमकां सुटका आनी भितर स्वतंत्रपण हो अणभव तो आमकां दिता. ह्या मोकळेपणांत आमी फकत ताचो आवाज आयकूंक शकता, कित्याक ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिलेलो आसा. म्हणटूच ताचें उतर आमी आयकून तें आमी भितर घेवन त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक लागता. आनी हे परी जेजूच आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितान आमची वाट जाता. जेजू जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें सगळें जिवीत तुका हे परी भेटोवन तुजे सारकोच तो अदीक आनी अदीक जावंक पावलो, त्याच प्रमाणे आमचीं उतरां तुजीच जावं दी. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Lord, as you remain with me and I with you, you take away all those bondages that keep coming into my thoughts
and feelings and desires. And as you keep removing them, I become more and more internally free, so that I'm centered on you, and your words then become my own, just as it happened in the life of Saint Francis Xavier. May I also, with those same words, live that surrendered life as he did. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरलाय. तुजे मोगाचे वेगळींतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकोड्यांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हज्या प्रांत म्हणात बागयोन फ्रांसीस शावेरा, बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. त्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशीर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. San Francisco